भावा भयणीनो, एका सोबीत संजेर आमी आपूण तळार उबे आसा. फाटल्या 12 दिसांनी हांगासर जायते भक्तिका येवन गेल्या. जायत्यांनी बाळकाच्या दिवशी आशिर्वादा मागल्या आनी जायत्या तेंपातून आमी सांगून आसले हांव नोवेनाचे दीस कसले दीस नोवेनाचे दीस विशेष आशिर्वादांचे दीस, सोम्याचे आशिर्वादा अनुभव करचे दीस आनी जायत्यांनी हांगासर येवन उसाण सांगले आसा बाळो जेजून आमच्या जिवितांत जायते आशिर्वादा वतल्यान आनी एका पवित्र वेळाक आमी येवन पावल्या. ह्या संभ्रमाचे सोंपणेचे मीस ताच्या पयलें ह्या सक्रामेंताचें आराधन आनी ह्या घडये सोम्याची काकुळट मागोवंक आसल्या तुमकां सोमेस्ता मोगान सवगात करता. सोमी आमच्या मदें उड्या रुपार हाजीर जाता. त्या सोम्या सांगाता आमी थोडो वेळ मागण्यान करशिता. ताच्या उपरांत सोंपणेचे मीस आनी उपरांत येवकरिस्तीक पुरशांव आसतलो. एक हांव सांगूंक आशेता, गेल्या त्या वर्सा येवकरिस्तीक पुरशांव जावच्या पयलीं हांवें सांगल्लें सोमिया सांगाता मेटां काडटना सोमी कशें सोलोवन येता आसतना कोणें ताचेर दिश्ट घाली ती बरी जाली, कोणाचेर सोमियान दिश्ट घाली ती बरी जाली, म्हाका गूण कर म्हूण सोमिया मागलें ती बरी जाली, तशेंच तुमी मागा म्हूण सांगलें. एकली स्त्री हांगासर आयली, तिका घरांत हाडून तिच्या गाडये मुसर सोलोवंक मेटां काडूंक कस चल्लें काय. तिणें हांगाच पुरशा उपरांत सांगलें आनी तिका दाळे सदां मिसाक येतात हांगा आनी त्या दिसा तांकां दोनी गांठी दूख आसल्यो आनी ती म्हणाली फादर जर तर सांगता जाल्यार हांवूय कित्याक सोलोवन वचना, चेरार्थान उठोन पुरशा हांव कोसून पाटी सोलोवन येय जाल्यार ती म्हणटा फादर पळय म्हजी गांठी दूख पुरा गेले म्हणून. हांव ताच्या उपरांत तिका भेटलो हांगासर सदां मिसाक येता. ह्या पुंतळार सोम्यान आपली विशेष महिमा प्रगट केल्या. देखून ह्या घडये ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनान मोठ्यान आराधन आसतलें, इनर हिलिंग प्रेयर आसतलें. वांटली जाता आसतना त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया, ताची आशिर्वादा मागया. आमी सोमी आमच्या मदें हाजीर जावंक हाजीर जाता आसतना आमी सक्कड गीत आराम करया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. नमो नमो जेसु क्रिस्ता, उद्या रूपावली पुनश्च. नमो नमो सर्वोंदारा, सक्रामेंतांतां कारच्च. नमो नमो जेसु क्रिस्ता, उद्या रूपावली पुनश्च. नमो नमो सर्वोंदारा, सक्रामेंतांतां कारच्च. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय. देवपोन लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. उंड्या वायनारेन तूं आमचें काण जाता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपावली पुनश्च. नमो नमो सर्वोंदारा, sacramentum caraccia.
सक्रामेंतान हाजीर आसच्या मोगाळा जेजू उड्याचे रूप घेवन आमचे सांगता तू हाजीर आसाय आणि या संजेच्या वेळार तुझ्या हाजीरपणांत रावोंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सोमया 4 तारीखेर सांजेर सदां ह्याच वेळार आमी तुजी आशिर्वादां मागोवन वजांचो पुरशांव आराम करन सगळ्या संभ्रमाक सुरवात दिल्ली आणि तुझ्याच नांवान सोमया या फेस्ताचो वांटो जावन बावटो उबारन ह्या असल्याच सांजेर सुरवात दिल्ली. 12 दिसां उपरांत परत सोमया आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्या प्रत्येक रितीन तुका अर्घ दिवच्या खातीर तुझ्या आशिर्वादा मागच्या खातीर आणि तुवें आमकां आपूण गुण करच्या खातीर जेजू या संजेर आमी आसा. सोमया तूं आमचे सांगता आसाय आमच्या जिणेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या तुजें तावन बुजवण आशेवन हांगा रावल्या. हे जेजू आमकां तूं आपड आमकां तूं आपड सोमया तुज्या कृपे देण्यानी तूं आमकां बरं. जिणेचे सूख तुका सांगोंक आयल्या तुझे तावन बुजवण आशेवन हांगा रावल्या. हे जेजूये आमकां मेळोंक तूं ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उण्या रूपाली पोनाशा. नमो नमो सर्वोंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. कीर्तन 18 सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजें बळ सर्वेस्पर म्हजें खडप म्हजें खोटें म्हजो सोडवणदार म्हजो देव म्हजें खडप हांव ताका शरण येता. म्हजी डाल म्हज्या तारणाचें शिंग म्हजो बुरूस सर्वेस्पराक स्तुती फावो ताका उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. भावा भयणी कसली उतरां पळया ह्या सांजेर आमी सोमयाच्या हाजीरपणांत आसा. सोमी म्हजें बळ तो म्हजें खडप तो म्हजी सगत तोच म्हजें बुरूस तोच म्हजें धैर्य. भावा भयणी ह्या संजेर सोमयाच्या हाजीरपणांत तूं निराशेंत उबो आसाय जाल्यार बेजारायेंत उबो आसाय जाल्यार काळजान सुकी दाट घेवन उबो आसाय जाल्यार उडास करी उतरां दोळे दांबा हांव मागतां तुमी मौनपणी तुमच्या काळजान मागा. सोमी म्हजें खडप सोमी म्हजें बुरूस सोमी म्हजें बळ सोमी म्हजो सोडवणदार तोच म्हजें खोटें तोच म्हजो रक्षक म्हजी भद्रती म्हजें समाधान म्हजो संतोष. कितेंच म्हजेर दाड घालूंक शकचें ना कोणूच सोमया म्हाका सोलवंक शकचो ना. कितेंच म्हाका निराशेन बुडोवंक सोडचें ना कसलेंच वायट म्हजेर येवचें ना कोणूच म्हाका सोलवंक शकचो ना. सोमया तूंच म्हज्या तारणाची शिंग तुका स्तुती फावो तुका उलो मारता तुका आराधन करता तुजी स्तुती गायता. सोमया म्हजे उपरांत तुमी म्हणा अर्गां तुका सोमया जेजू होगळाप तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू
देवतां तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 दायकन बसात. कीर्तन 25. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला, म्हाका निराशे जावंक दिनाका. म्हज्या दुस्मणांक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका. तुजेर विश्वास दवरता ते निराशी जावचे नात. सर्वेस्परा तुजे मार्ग म्हाका दाखय, तुजे वाटो म्हाका शिकय. तू म्हज्या तारणाचो देव, तुजेर हांव सदांकाल भरवसता. भावा भयणीनो, पवित्र वेळ हो सुमी आमकां आपूण आशीर्वादीत करचो वेळ. तुमचे दोन्ही हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. दोळे धांबा, दोळे धांबा. सुमिया सांगता आमी आसा. उडास दवरो. कीर्तन 9:39 अशें म्हणटा, सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय. हांव केदना उठता केदना बसता तें तूं जाणाय. पयस तावणो म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात. हांव चलतां की वा आड पडटा तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात. म्हजे जिबेर उतर आजून ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय. भावा भयणी, ह्या घडये सुमी आमकां पडटा, आमकां गुण करता, सुडका दिता. तो आमकां संपूर्ण रितीन जाणा. आमकांच आमी समजून घेवच्या प्रासडीत पापान सुमी तुका आनी म्हाका बरो जाणा. जेजू, आमी सक्कड ह्या घडये आंतरीक सुडका जोडच्या आकाशेता. तू आमकां बरें जाणाय सुम्या. कितें सक्कड आमच्या भितर जावन आसा तें तुका कळीत आसा. आमची चिंतना, आमच्यो करण्यो सगळें तूं जाणाय जेजू, सगळें तूं जाणाय. आमी उसन सांगच्या पयले आमच्या जिबेर उतरां येवच्या पयलेच तूं आमकां जाणाय. कीर्तनाची उतरां जेजू ती आमची कर येता. ह्या घडये जेजू तूं आमकां आपड, आपड सुम्या. प्रत्येक जावन जायते जाणा विविधतेच्या आंतरीक बांदपासंत आसात. विविधतेचे गाय आमचे थंय आसा सुम्या. तू मात्र गुण करूंक शकताय. तू मात्र जेजू सुडका दिवंक शकताय. वैजा लागीं गेल्यार तसल्या पिडेक वकात ना सुम्या. काउन्सिलरा लागीं गेल्यार तसल्या पिडेक वकात ना जेजू. पूण संपूर्ण सुडका दिवंक शकचो दैवीक वैज तूं सुम्या. आमचे थंय साहित्य अस्कतकाय आसा, उणेपण आसा जेजू. पूण तुवें एक पोटी आपडलें जाल्यार आमी बरीं जातल्या. ती आंतरीक सुडका ह्या घडये फोव कर. साहित्य बटी आमकां बेश्टेंच बेजाराय भोगता, बेश्टेंच निराशा येता. कांयच कारण ना जाल्यार टेन्शन, कितेंच कारण ना जाल्यार भंय, कसलेंच कारण नासतना निराशा. थोडे बटी उतराक राग, कितें बरें करूंक मनूच येना, कितें करया म्हूण चिंत्यार मुखार वचोंकूच जायना. हेरां सांगता बरसोंक जाता, सक्टा सांगता आसल्यार एक सुरपण. सोम्या, हाका सक्टाय की आमचे भितर एक मूळ आसा. आमचे भितर सोम्या ताचें पाळ आसा. आनी तें पाळ उमटून गेलें जाल्यार मात्र आमी बरें जावंक शकतल्या. जायते लागीं आमकां तें उक्त्यान सांगूंक जायना. थोडी बडी आमकां कळीत समेत ना सुम्या. पूण ह्या घडये तुज्या हाजीरपणांत आमी बसून आसतना जेजू आमकां बरें करून जाणा सो तूं आमकां गुण करूंक शकताय. लॉर्ड, यू आर एबल टू सेट अस फ्री. आमकां ह्या घडये तूं सुटका दिवंक शकताय जेजू. तुका साध्य,
तुका आसात जाले कसलें सोम्या आपोट जेसू आमकां टच अस जीसस कितें सक्कड आमच्या भितर आमकां सोलवोवचे शक्ती आसात आमकां बांद पासान दवरच्यो शक्ती आसात निराशेन घालच्यो संगती आसात ताचे धांवन जेसू आमकां सुटका दे जेसू set us free o Lord set us free आमचे संगी तू आसाय तुझो दैवीक हात या गाडये आमचे अंतस्करण आपणा दिसोम्या प्रत्येक जावन कोण सक्कड हांगा कुडीच्या पिडे शिडेन कोसटून आसात कोण सक्कड हांगा कुडीची पिडा शिडा घेवन आयल्यान तांकां जेसू तूं आपण पिडे शिडे तावन सुटका दे जेसू heal us Jesus touch us Lord आमचे संगी तू आसाय सुख दुःख तू संगी आसाय जेसू दिल तो जीसस दिल तो जीसस आमचे संगी तू आसाय सुख दुःख तू संगी आसाय जेसू दिल तो जीसस आमकां दिल तू जीसस बेंबिरात आमकां दोस्ताना दैर्यान आमकां तूं भरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालतना सरीत आमकां सोडून दिताय जेसू सरीत आमकां सोडून दिताय जेसू आमचे संगी तू आसाय सुख दुःख तू संगी आसाय जेसू दिल तू जीसस आमकां दिल तू जीसस कन्बे जाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजां तूं भरताय जेसू तुजी उतरां काळजांत तोपतना बसून करपा तूं दिताय जेसू बसून करपा तूं दिताय जेसू येसू कोणांत आमी आसतना मोगा सांगा तूं दिताय जेसू मरणा तडीक आमी पावतना ससान जिवीत लाभयताय जेसू ससान जिवीत लाभयताय जेसू आमचे संगी तूं आसाय सुख दुःख तू संगी आसाय जेसू दिल तू जीसस आमकां दिल तू जीसस जेसू दिल तू जीसस आमकां दिल तू जीसस Jesus, Jesus. हर एकल्याकी आपूण आसा जेजू हर एकल्याकी आपूण आसा फील द हीलिंग टच ऑफ द लॉर्ड सो मी या घडये तुका आपूण दैविक स्पर्शान गुण करनासा एक्सपीरियन्स the healing touch of the Lord. Experience the healing touch of the Lord.
जेसू तुका आपडता बाबा, जेसू तुका आपडता बहिणी. Jesus. Jesus. निराशेंत असल्या तुका परवसो दिता, बंद पासन असच्या तुका सुटका दिता, बेजारेंत असच्या तुका समाधान दिता, पिडेंत असच्या तुका भलायकी दिता, कष्टांत असच्या समाधान दिता. Feel the healing touch of the Lord. आपुड जेसू, आपुड हर एकल्या की सुम्या समाधान संतोष दी जेसू. अस्कत कहन गलच्या संगती ताण सुटका दी जेसू. कीर्तन 139 म्हणता, देवा मुझी परीक्षा कर आणि मुझे काळीज वळखून घे, मुझी तपासणी कर आणि मुझी चिंतना वळखून घे. हा वांगटे वाटेन चलता की म्हूण पळय आणि ससनाच्या जिविताचे वाटेन म्हाका सोडून व्हर. सुम्या, आमचे जिवीत तुझे सरशीन सोमकोणी आमचे जिवीत जायसय, नाही वाईटाच्या कुशीन वेचे सक्कड कर. सुम्या, आमी हे संवसारी जिवीत संपल्या उपरांत ससनाचे जिवीत होगडायलें जाल्यार कांयच फायदो ना. सुम्या, तू आमकां ह्या घडी आपूण नासतना, सुम्या तू आमकां ह्या घडी आपुडतना, ह्या बांद पासतावन सुटका दिता आसतना, सुम्या तुवें गुण केली घडी, तुवें आमकां सुटका दिली घडी, तुजे ते मेटां काडूंक आदाराची साव दी. थँक्यू लॉर्ड. अर्गां तुका सुम्या जेसू, होगलाप तुका सुम्या जेसू, स्तुती तुका सुम्या जेसू, महिमा तुका सुम्या जेसू. हालेलुया. भावा पयने सक्कडी एक कडीभर उबी रावात. मी सक्कड जाणाव हांगासर जायती भोगतीक आयली, जायती मांडवळ जाल्या, जायतो वावर जाला. हाच्या पाटल्यान वावुरलेली जायती आसात. हांवें दनपारांच विनंती केली सर्व संघाच्या सांद्यांनी हांगासर सेवार दिल्ल्या हर एका स्वयंसेवकान, तशेंच सगळी मांडावळ केल्ले जाणान तुमी ती सक्कड एक घडीभर मुखार येया. स्वयंसेवक जावन सेवा दिल्ली, वेदीक लागीं रावा. OCDS, PJK, ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर्स असोसिएशन, व्हॉलेंटियर्स, कार्मेल सोल्जर्स, जेवणा समिती सक्कड मुखार येया. तुम्ही जाणान कोणी सक्कड सेवा दिली, हर एकल्यानी सेवा दिल्या. पूण हांगासर सक्कड भाऊ भयणी, हांगासर वावर करचे आमचे स्टाफ, पुणशेतान वावर करचे सक्कड वावराडी स्टाफ, थोड्यांक पार्किंग असल्याने येवंक जावना, तांचे पासून हांगा तावंच मागे आमी. भाऊ भयणीनो, आनी थोड्या जाणांक थोडे वावर आसल्यान हांगासर येवंक जावना, पाटल्यान आसली ह्या भाऊ भयणी पासून मागे. सुमी आमचे समोर आसा. सुम्याच्या नांवान तुमी हांगासर सेवा केल्या. जायत्यो अडखळ्यो आयल्यो, जायते विविधचे कश्ट असले, त्रास असले, पूण हाचे सगळ्याची सड सुमी आमचे सांगात आसलो. सुम्याक अर्घ दिवया. जेजू, ह्या पुणशेतांत तुमच्या वार्षिक परबेक विशेष रितीन वावर केल्ल्या सगळ्यांचो आमी उडास काडटा आसतना तांच्या नांवान हांगासर सेवा दिल्ली हे सगळे स्वयंसेवक आसात. सुम्या, तुजे कृपे देणी तांचेर देवण येवं दे. कितेंच प्रतिफळ आशे नासतना तुज्या नांवान आनी तुज्या मनाक सुम्या तांणी हांगासर जायतो वावर केला. तांच्या बऱ्या मनाचेर तुज्या आशिर्वादां घाल जेसू. थोड्यांक ह्या घडी हांगासर येवंक जावंक ना, तांचो उडास करता सुम्या. तुजी विशेष आशिर्वाद ह्या सगळ्यांचेर देवण येवं दी. तांच्या सेवेक जेजू तूंच प्रतिफळ दी, तांकां समाधान दी, बरी भलायकी दी, संतोष दी.
तांची कुटुंबां तू आशीर्वादित कर, तांचो वावर तू आशीर्वादित कर, तांची सर्व योजना तू आशीर्वादित कर जेजू. तांचे सांगत तू सदांच राव सम्या. त्या निस्वार्थ सेवेक तूच तांकां फवतो प्रतिफळ दी जेजू. जिवितांसून तोच ती तांकां समाधान दी सोम्या. जो वेळ तांणी ह्या सेवे खातीर करशिला तू तांकां फुडल्या जिवितांत आशीर्वादांचो वेळ जावन फावो कर म्हूण आमी मागता जेजू. That you are powerful in all these people. Bless them, Lord. प्रत्येक जावन सकट भाऊ भयणी हांगासर येवन ही सेवा दिवंक एक अवकाश फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आनी ह्या सेवेद्वारे आमचें जिवीत तुवें आशीर्वादीत केल्ल्या खातीर सुमी आमी तुका सकट स्वयंसेवका बराबर दिन मागता. हांगासर साहित्य याजकांनी सेवा दिल्ली आसा, आमच्या ब्रदर्सांनी निरंतर सेवा दिल्ली आसा. तांकां ह्या घडये तुजें तें उबारता सुम्या. तुज्या सक्तीन बरा, तुज्या आशीर्वादांनी भर जेजू. सकट आमगे सुम्या तूं आशीर्वादीत कर. सुम्याची स्तुती आमी करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू अर्घां दिवन स्तुती करनाच्या सकट स्वयंसेवकांनी तुज्या आशीर्वादाचे कृपे देणी ह्या घडये विशेष रितीन देवण येवं दे. तांकां आशीर्वादीत कर जेजू. फुडल्या दिसांनी सेवा दिवंक तूं तांकां विशेष कृपे देणे बर सुम्या. तांकां तुज्या संगात सदांच फावो कर. तुज्या आशीर्वादांच्या जिवितांत सदांच वाळोवन दे. थँक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड. तुमच्या जाग्यार तुमी वशी येता. ह्या घडये सकट आमची मागणी सुम्याक आमी समर्पया. तुमचे दोन्ही हात काळजाचेर दवरा, दोळे तांपा. पवित्र वेळ ओ बाबा भयणी जेजून आमकां सुमीच तांकां आशीर्वादीत करचो वेळ. कीर्तन 141 अशें म्हणटा, सर्वेस्पर हांव तुका उलो मारता, म्हाका कुमक करूंक तुर्त कर. हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्याक कान दी. दुंपा परी म्हजें प्रार्थन तुजे मुखार सोडोवन दे. म्हजे उबारलेले हात तुजे मुखार सांजेचे बेटोवणे परी जावं दे. कितले सोबीत उतरां पळया. तेच उतरां आमच्या काळजांनी घेवया. दोन्ही हात तुमच्या काळजाचे दवरा भाऊ भयणीनो. कितें सकट सुम्यातावन आशीर्वादां आशेवन तुमी हांगासर आयल्यात. खंयच्या सकट गरजां खातीर मागोवंक तुमी हांगासर आसात. त्या सकट गरजां खातीर बाबरतान मागा. ह्या पुणतळातावन सोम्यान ताची आशीर्वादां जायत्यांक फावो केल्यान, जायत्यांक आशीर्वादांनी भरल्यान आमी जाणावया. हाका साक्ष तुमीच. दोसू जेजू आमच्या सांगात आसा. जेजू ह्या घडये तुजी आशीर्वादां सोडूंक तयार जाता आसतना आमची सगळी मागणी तुका भेटयता. जायत्या भक्तिकांक जेजू आमच्या मागण्याचो आधार आमी बसयला. जायत्यां पासून आमी मागता म्हूण सांगला सुम्या. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी जायत्यान तांची तेसावां बरोवन गेल्यांत मेसेज मुखार फोना मुखांतर तांचे पासून मागोवंक विनंती केल्या. जेजू तांचो सोमेज तांचो उडास काड त्या भक्तिकांक तुज्या पांयां तळा समर्पिता. आशीर्वादीत कर जेजू. तांकां आशीर्वादीत कर. या फेस्ताच्या संभ्रमाक जायत्यांनी वर्तो त्याग करून दान दिला, आर्थिक सहाय दिल्या, सेवा दिल्या, मागण्याचो आधार दिला. जेजू तांकां सुमेज तांकां तूं आशीर्वादीत कर. तशेंच विविध कश्टांक समस्यांक सांपडलेल्यान जेजू सुटका फावो कर. पिडेंत आसल्यान जेजू ह्या घडये ह्या तुज्या पवित्र हाजीरपणांत हांव तुजी गुण करची सकत फावो जावं दी. जायते जाणां विविध पिडे शिडवरी कश्ट तात सुम्या. कॅन्सराच्या पिडे वरवीं, किडनीची पिडा, काळजाची समस्या आनी थोडे भितरप्रायच्या पिडे वरवीं कश्ट तात. जेजू तांकां तूं आपूण गुण कर सुम्या, गुण कर. तशेंच जायत्या कुटुंबांनी तांच्या कुटुंबांत समाधान आसचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या. ती कुटुंबां तुका समर्पित हांव जेजू. ती कुटुंबां सकट तूं आशीर्वादीत कर सुम्या. ह्या पुणतळाक येवन जायत्या भक्तिकांनी भावार्थान जेजू आपली मागणी तुका भेटयल्यान ती मागोवन गेल्यान खंयसरी ती ह्या घडी आसा जावं पुरो. जेजू ह्या तुज्या पवित्र हाजीरपणांत तुजी सकत तांकां फावो जावं दे. Bless them, Jesus. Bless them. Bless them, Lord. सांगत सकट भुरग्यांक तुका आमी समर्पिता. परच्या दिसांक सर भुरग्यांचो दीस आसूं, जायतीं भुरगीं आसली. आज सकाळीं जायतीं भुरगीं आसलीं सुम्या.
सकट भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करतना बरो फुडार भुरग्यांक फावो कर. सर्व युवा जनांक आमी तुका समर्पित हांव जेजू. जायते जण युवा जण बरें काम आशितात, बरी सैरीक आशिता, बरो फुडार आशिता, जायत्याचें काम केलां सोम्या. विविध गरजेंत युवा जण आसात. पोरच्या दिसा जायते युवा जण हांगासर येवन तुज्या आशिर्वादा मागून सोम्या. त्या सकट युवा जणांक बरो फुडार फावो कर. खंयच्या बांदपासान ती आसा ताचे ताण सुटका दी जेजू. सकट काजरी जोड्यांक आमी तुका समर्पित. जायती जण काजरी जोड्यांक ल्हान ल्हान विशयाक लागून एकामेका ताण पयस वचोन चिंतात. त्या काजरी जोड्यांक परत मोगांत एक कर जेजू. आनी जी काजरी जोडी भुरग्यांचे देणे आशितात तांकां भुरग्यांचे देणे फावो कर सोम्या. सकट कुटुंब आमी तुका समर्पित. प्रत्येक जावन ज्या कुटुंबांनी नासमाधान आसा, बेजाराय आसा, वायट सत्तेची सावळी आसा, त्या सगळ्या ताण सुटका दिवन समाधान संतोष दी जेजू. सकट भक्तीक हांव तुका समर्पित सोम्या. ब्लेस देम जीसस. भाव भयणी, ह्या घडये तुजे पासोत मागा नाका. तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक कोण आसा म्हण पळय आनी दोळे दाम. ती कोणी जावं पुरो, नांव गरज न्ही. ती कोणी जावं पुरो, वळख गरज न्ही. ह्या घडी आजच्या दिसा आमी भक्तीका पासोत मागता. एकामेका पासोत मागोवंक आसा. एक घडी भर पळय आनी दोळे दांपा. तुमच्या उजव्याक आसल्या पासोत मागा. तुज्या उजव्याक आसल्या पासोत दोळे दांपून माग. कोणी ती जावं पुरो. तुज्या मागण्याद्वारे ती ओ तो या ती बरी जावंक शकता. तुज्या मागण्याद्वारे ह्या घडये जेजू तुज्या कुशीन आसच्या भावाक या भयणीक आशिर्वादीत करूंक शकता. कितेंच व्हडले मागणे गरज ना. जेजू हाका आशिर्वादीत कर म्हण माग. मौनपणी तुज्या उजव्याक आसल्या पासून माग. तुज्या दाव्याक आसल्या पासून मागा. दोळे दांपून मागा. दाव्याक आसल्या पासून मागा. कितें सकट सुम्यतान आशिर्वाद आशेताय त्या आशिर्वादा खातीर ಮಾಗ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನು ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆನಾದನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಸಂಗತ ಗವ್ಯ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಮನೆಯಿರಲಿ ಮರೆಯಿರಲಿ ಚಳಿಯಿರಲು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಮಳೆಯಿರಲಿ ಚಳಿಯಿರಲು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಭಯವನ್ನು ಪಡದೆ ಹಾಡುವೆನು ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ. ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಅಭಯವ ನೀಡೆಂದು ಬೇಡುವೆನು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ. ಅಭಯವ ನೀಡೆಂದು ಬೇಡುವೆನು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ.
ಹಾಡುವೆನು ಬೇಡುವೆನು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾದನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सौम्या, या घडीये तुझे आशीर्वाद आम्ही घेत असताना या सगळ्या संभ्रमाची विशेष कृपे देणी आमकां तू या घडये फावस करता असताना जेजू या आशीर्वाद या तुझ्या पवित्र हाजीरपणा तावडो सर्वांक फावस हांव दी ज्या भक्तिकां पासून आमी मागले ज्या स्वयंसेवकांक या घडये तुका भेटोवन दिले जे आशीर्वाद मागले तांचेर मांडावळ करूंक आदार दिल्या सर्वांचेर जेजू तुझी आशीर्वाद या घडये देवून येवून दी हरी का पिडेस्ताक भुरग्यांक युवा जनांक आजारी जोड्यांक कुटुंबांक तुका समर्पिले सुम्या तांकांय तू आशीर्वादित कर या संजेरी आपूण तळार आसच्या हर एका भक्तिकाक जेजू तू आशीर्वादित कर तुझे आशीर्वाद आमकां ह्या घडये फाव करता आसतना सुम्या ह्या वर्सा ही परब संभ्रमक तुवें आमकां फाव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता गेल्या त्या वर्सा आमचे संगत असले जायते जण आज नांत सुम्या ते ससनाच्या विशेवान तुझे बराबर आसात तांचे पसोती आमी मागता तांकां ससन विशय फावो कर हांगासर दान दिले आदार दिले जायती जणां गेल्या त्या वर्सा असली ह्या वर्सा ती नान जावं पुरो सुम्या तांकां सुमेस्तान ससन विशय दी ही परब संपोवन आमी फुडें वेता आसतना सोमी आमी कितें सांगू तुका आमी जाणां तूं आमचे संगत आसाय देखून आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुजेरच आमी पातयेता सोम्या कोणूच आमकां सोलवंक शकचो ना कोणूच आमकां नाश करूंक शकचो ना कितेंच आमकां निराशेन घालूंक शकचें ना कितेंच तुज्या मोगात आमकां पयस वचोंक शकचें ना तुजे आशीर्वाद आमी होगडांक शकची ना कित्याक आमची पातयेनी तुजेरच जेसू आमचो बरवसो तुजेरच सोम्या तुझ्या बळवंत हातांनी तू आमकां सांबाळ जेजू केदेंगस आमकां तुजे तावन पयस वचूंक सोडी नाका प्रोटेक्ट असलो बेबीत असलो तुजे संगत मेटां घालूंक आमकां आदार दी जेजू वायट सगळे विविधीचे तेंते सव आमच्या जिवितांत हाडून येता आसतना धैर्यान तुजे संगता मेटां घालून भावार्थान थीर रावंक तुजो आदार दी जेजू हीच पातयेन आमी उसारता आनी गायता तुझे हांव मागीता जेजू मोगाडा तुझे हांव मागीता जेजू मोगाडा कश्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळा तुझे हांव पातयेता जेजू मोगाडा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एकाचे
जेजू मोगाळा तुझेर हांव पातिता जेजू मोगाळा कश्टाची मोडा मोजे आयल्या वेळा तुझेर हांव पातिता जेजू मोगाळा सोम्याची आशिर्वादा आमी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता भाऊ भयणीनो सक्रामेंत उखल आशिर्वाद दिता आसतना कितें एक विशेष गरज तुमचे ते आसूंक पुरो खंयच्या एका विशेष गरजे पासून तुमी मागूंक आशेता जावं पुरो त्या आशिर्वादा खातीर मागा क्लेम द ब्लेसिंग सोमी आमकां त्या आशिर्वादां बसयल्यान ती आमची करून आमी घेवंक जाय देखून त्या आशिर्वादा खातीर भावार्थान मागा ह्या संभ्रमाचे विशेष आशिर्वाद जावन सोमी फावो करतलो हो म्हजोय बरवसो तुमचोय बरवसो जावन दी येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तानामान करूया पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदारया सल्वान वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा तशे स्पुता उल्हासानी स्तुतीचा पृथ्वी महिमा सस्ना सस्ना एकाच तळ्याक हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावार्ता हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरान आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया दनिया
Praise the Lord. Hallelujah. 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 संतोषनाची सक्कड हालेलुया. सोम्याचे आशीर्वादान जोडलेले सक्कड हालेलुया. बाळका जिजुतान विशेष कृपे देणे जोडलेले हालेलुया. सोम्या सांगत असते हालेलुया. भाऊ बहिणीनो, आता संपण्याचे संभ्रमिक मिसाचे बलिदान ताच्या उपरांत युकरिस्तीक पुरुषां वाचो मुठपो पुरुषां तेणे वचून हायवेंतल्यान तेणे वयर येवचे उपरांत निमाणे बेसांव इगर्चे मुखारच आसतले. आता बेंडार प्रधान याजक आणि साबेटोणेकडचे याजक हांगासर येतले. हांगासर पावतच उपरांत प्रवेश गीत आरंभ करचे. युकरिस्तीच्या बलिदानाक आमी तयार करया. मिसाचे इरादे आणि प्रस्तावान आमी आयकुया. बाळका जेजूचे थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सोमेस्तां बरी सांज मागता. सांगत आस ह्या मिसाच्या बलिदानाक एक बरो येवकार मागता. हे मीस बाळका जेजूक अर्गां जावन दितात. शैनीच्या जल्मा दिसा लिना डिसोजा, पवित्राच्या जल्मा दिसा नेल्सन आनी पवित्रा